पाठ 7 शाणो प्रणव. प्रणव पयले यत्तेन शिकतालो. तो शाळा केन्नाच चुकयनाशिल्लो. शिकपाकूय हुशार आशिल्लो. शाळेंतल्यान घरा येतना सदांच पेनां, पट्टी, पेन्सील, रब्बर असलें कितेंय तरी घेवन येतालो. तो शाळेंतल्यान आयले बरोबर मम्मी सदांच ताचें बॅग तपासताली. केन्ना केन्ना ताच्या बॅगांत पेन, पट्टी असल्यो 2 वस्तू आसताल्यो. तेन्ना ती ताका विचारताली, "आरे, तुज्या बॅगांत पेनां आनी पट्ट्यो 2 आसात, त्यो तुवें खंयच्यान हाडल्यात रे?" "आगे, म्हाका त्यो साईशान दिल्यात" अशें म्हणटकच मम्मीक तें खरें दिसतालें आनी ती ओगी रावताली. एका दिसा सदचे भशेन मम्मीन प्रणवाचें बॅग तपासलें. प्रणवाच्या बॅगांत पेन्सील आनी कंपास आशिल्लो. मम्मीन ताका विचारलें, "आरे प्रणव, तुज्या बॅगांत पेन्सील आनी कंपास आसात, ही तुका कोणी दिल्यात रे?" ते बरोबर प्रणवान म्हटलें, "आगे, आयज सलीमाचो वाडदीस आशिल्लो. सगल्या भुरग्यांक ताणें कंपास वांटल्यात." मम्मीक आयकून अजाप दिसलें. केद्दीशीं भुरगीं हीं, हांच्या वाडदिसाक आनी कंपास वांटप. "प्रणव, तूं सांगता तें खरेंच मरे? हांव टिचरीक विचारतलीं." "आं," तिणें म्हटलें. हाचेर प्रणवान तिका सांगलें, "तूं विचार गे मम्मी, हांवें खरें तेंच सांगलां." मम्मीकूय तें खरेंच दिसलें. असोच आनेक दीस प्रणव शाळेंतल्यान घरा आयलो आनी ताणें आपलें बॅग लिपोवन दवरलें. सदचे वरी मम्मी बॅग सोदपाक लागली. प्रणवाचें बॅग खंयच मेळना जालें. "प्रणव, बॅग खंय रे? शाळेंतल्यान बॅग हाडलां मरे." "हय गे, हाडलां." "तुका कित्याक तें बॅग?" प्रणवान मम्मीक परतें विचारलें. तेन्ना तिका तें विचित्र दिसलें. मातशें सोदतकीर मम्मीक प्रणवान आपणालें बॅग मेजा पोंदा दवरिल्लें तें दिसलें. बॅगांत कितें तरी आसपाक जाय, नाजाल्यार प्रणव बॅग कित्याक लिपोवन दवरतलो आसलो? अशें चिंतून मम्मीन बारीकसाणेन तें बॅग सांसपिलें. अचकीत बॅगांतल्यान चकचकीत कितें तरी सकयल पडलें. पळयत जाल्यार कितें? एक भांगराची सरपळी. ती सरपळी पळोवन मम्मी काचाबूल जाली. कोणाची काय ही सरपळी? आत्तां कितें करप तिका कांयच कळना जालें. ल्हान भुरग्यांक कितें कळटा? भुरग्यांच्या आंगार भांगराच्यो वस्तू कित्याक घालता कोणाक खबर? ती एकलीच आपले भितर बडबडटाली. भुरग्यांक बाबा पुता केल्यार ती खरें कितें तें सांगतात हें मम्मी अणभवान जाणा आसली. प्रणवा कडल्यान खरें कितें तें काडून घेवपाक तिणें मायेन ताका उलो मारलो. "प्रणव बाबा शाण्या, हांगा यो रे." लाडान मम्मीन आपयतकूच तो आवय म्हऱ्यान धांवत आयलो. मम्मीन अपुरबायेन ताका वेंगेन घेतलो. ताणेंय उमेदीन सदचे भशेन शाळेंतल्यो कांय गजाली मम्मीक सांगल्यो. उलयता उलयता अकस्मात तिणेन प्रणवाक विचारलें, "आनी बाबा, तुजे कडेन आसा ती सरपळी कोणाची रे?" प्रणव खीणभर कांचवेलो, पूण ताणें मम्मीक खरें तें सांगलें. "मम्मी, ही सरपळी सायलीची. हांवें ती ल्हवूच काडली." शाळेंतल्या भुरग्यांची सरपळी म्हण कळटकूच मम्मीक कच्च जालें. दुसऱ्यांच्यो वस्तू हाडिनात हां.
हें तुका हांवें आनी पप्पान कितले फावटी सांगलां मरे शाण्या. हय गे, पूण सायली म्हज्यो वस्तू काडून व्हरता तें म्हूण हांवें ताची वस्त हाडली, प्रणवान सांगलें. पूण हाका वस्त काडप म्हणिनात रे शाण्या. सांगिनासतना लवूच काडून घेवप हाका चोरी म्हणटात. ही खबर आतां शाळेंतल्या भुरग्यांक आनी टिचरीकूय कळटली. सायलीची मम्मी तुका विचारतली. दुसऱ्याल्यो वस्ती चोरल्यार कितें जाता जाणा मरे तूं? मम्मीन विचारलें. प्रणव थटाकलो. भियेवन ताणें विचारलें. कितें जाता गे मम्मी? अरे, दुसऱ्याल्यो वस्तू चोरतात ताका पुलीस धरून व्हरतात. चोरांक पुलीस कशे मारतात तें तुवें टीव्हीचेर पळयलां मरे. त्या भायर तांच्या आवय बापायकूय पुलीस आपोवन व्हरतात आनी तांची खर चवकशी करतात. 4 चौगां मदीं तांकां मागीर लज जाता. ह्यान फुडें तूं आनीक अशें केन्नाच करूं नाका हां, म्हज्या राजा. मम्मीन प्रणवाक बरे तरेन समजायलो. ताची चूक ताका दाखोवन दिली. हें सगळें आयकून प्रणव खीणभर ओग्गी रावलो. आपणें केलां ताची ताका लज जाली. वायटूय दिसलें. ताणें मम्मीक घट्ट वेंग मारली आनी व्हड व्हडान रडत तिका उतर दिलें. मम्मी, हांव आनीक केन्नाच भुरग्यांच्यो वस्तू हाडचो ना. ही खबर हांव टिचरीक आनी सायलीक सांगून ताका सॉरी म्हणटलों. मागीर टिचरीचे मुखारच सायलीची सरपळी सायलीक परती दितलों. आनी जाणा मगे, कोणाची वस्तू अशी सांगनासतना काडप वायट हें हांव आर्यनाक, बिट्टूक आनी सलिमाकय सांगतलों आनी तांच्योय वस्तू तांकां परत्यो दितलों. हें आयकून मम्मीक खूब धादोस दिसलें. शाणो प्रणव तो, ताका सगळें समजता अशें म्हणून प्रणवाची तोखणाय करीत मम्मीन ताका परत वेंगेन घेतलो. दुसऱ्या दिसा मम्मीक उतर दिल्ले प्रमाण प्रणवान आपणें चोरिल्ल्यो सगळ्यो वस्तू भुरग्यांक परत दिल्यो. हें पळोवन टिचरीन प्रणवाची तोखणाय केली. तशेंच शाळेंत येतना भांगराच्यो वस्तू भुरग्यांनी आंगार घालच्यो न्हय म्हणपाची सगळ्या भुरग्यांक दुसरे दिसा सकाळीं प्रार्थने वेळार शिटकावणी दिली. टिचरीचें सांगणें आयकून भुरग्यांनी म्हटलें, टिचर, आमी आतां भांगराच्यो वस्तू शाळेंत घालची नात. कुमूद नायक.